संध्याकाळचा मंदिरात तुझ्या येता सम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाता गामचे सौम्या मी रडता वडा मना तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी जावन आसाव तुझ्या आदाराचेर सौम्या पातयेवन आसाव भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेश्वरा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजांत मंदिरात तुज्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमचे सौम्या विरळता पडा मनांत तुका लब्धता. मोगाल भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आनी अमिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात. देवादीन ट्रिजा सेलीन कार्डोजाच्या आत्म्या वसोन मीस पेडयता. जेस्लिया जिर्जॉल कार्डोजा आनी कुटाम कारवार पुलगोत्रींतल्या आत्म्या वसोन मीस पेडयता. डॉल्पी मिरान आनी कुटाम माद तेरेजा वाडो तशेंच पिर्गस कुटुंबाच्या ते सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. ह्या ते सवां संगी आमची सर ते सवां मागणी सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयेची मजर करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना मारिपात आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. मोगजनो आज आमचे संगी आसा मनदी बाप आयवन मारता आमच्या स मंगळूर दियेसीचे याजाक प्रस्तुत मंगळुरांत वस्तीकरण आसात. थोड्या वर्सां आदीं रेल्वे अवघडाक वळोवंक जावन तांचो एक हात तांणी वगडावन घेतलो जाल्यारय तांचे ती आसली ती उर्बा तांचे ती आसचे ती सकत तांचे ती आसचे ते मौन घट मौन आनी त्या देखून आतां सगळ्यांनी उठून देवाचे उतार ते प्रगट करतात. मुरियमायच्या तेर्साचो स्वाद ते प्रसार करन आसात. बायबल मॅजिका मारिपात पाद्र्याप आनी क्रिस्ती मावल्या आनी तशेंच सामाजीक मावल्या असल्या मॅजीक शो मारिपात ते सगळ्यांनीतल्यांनी फामाद जाल्यात. आज आमचे संगी आसात हे मिसाचें बलिदान भेटयतली तेर्साच्या भक्तीपणाचो महत्व कितें ह्या विशयान थोड्यो संगती आमचे लागीं वांटून घेतले. तरी पूण तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. मोगशनो सुमया जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचो उगडास करच्या ह्या दिसा आमी सर एक कुटुंब जावन ताच्या पवित्र जेवणांत वांटेले जावन सांगता जमल्या. आयची देवस्थिती ल्हानविकाय आनी खलतेपणाच्या शेगुणान जिवंक उलो दिता. कवनेतावन कुर्सा पर्यंत कलतो जाल्लो जेजू आमकां कलतेपणाचो शेगून आमच्या जिणेन रुता करूंक आदार देव म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच संकवार विरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया कापलोत कर सोमिया कापलोत कर क्रिस्ता कापलोत कर क्रिस्ता कापलोत कर सोमिया कापलोत कर सोमिया
आणि शांती ताच्या इष्टात संसारे सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवा पास आम्ही तुका वाकता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यात होता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करताय आमची काटोत कर तू बापाच्या पश्चात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर संपूर्ण देणी तुजे तावन उब जातात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पुसोवन वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या पुता तुजें काम खालत्यापणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशांचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकाय जाल आनी सरेस्पराची कृपा तुका मेळटली कित्याक सरेस्पराच्या पदवे बोव व्हड तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्टी काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा पातक्याचेर पाताक दळटा गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वळोवंक जाता कित्याक खोटेपणाच्या झडान ताचे भितर पाळांक गेल्यांत शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा चीत दिवची काण शाण्या मनशाची आशा. देवाचे उतारे. तुझ्या उतार मनान देवा दुबल्या धाकट्याक एक पिडार तुवें बांदलाय तुझ्या उतार मनान देवा दुबल्या धाकट्याक एक पिडार तुवें बांदलाय. पुण्यतिवन देवाचे सदरे मुखार संतोषतात आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उडतात. देवाक गितां गाया ताच्या नांवाक स्तुती करा सर्वेस्वर ताचें नांव ताचे मुखार उल्हास करा. तुझ्या उतार मनान देवा दुबळ्या धाकट्याक एक पिडार तुवें बांदलाय. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथांचो बापय आनी विधवेचो आधार जावन आसा.
एक सूर्यांक रावूंक तो पिडार दिता कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस करता तुझ्या उतार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवें बांदला तुझ्या उतार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवें बांदला. एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. तुमी इस्रायल घराबरी कुडीच्या विश्व्यांनी पारखू येत असलेल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आंकटें दाट काळोख, मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुत्तुरीचो आवाज आनी ततर रावपी उतरांचें गर्जनें आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवन देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्लीं मालगडी भुरगीं जमातेक एकठांय जाल्यात. सर्व मनशाची जडती करतल्या देवा उजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समकर तुमी उबीं जाल्यात. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शणयल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. Alleluia, 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 alleluia. म्हजेसू तुमच्या खांदार गया आनी म्हजें लक्ष शिका म्हणटा सोमे कित्याक भळ्या आनी कलत्या काळजाचो Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक साबत दिसा जेजू फारिजेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरात जेवणाक गेल्ल्या कडेन सक्कडी ताका पारोत करनासले. जेवणाका पयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपय जाल्यार तूं वचून पयिल्ल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत. तवल तुमकां दोगांयकी आपोवन दिल्लो गोरसो येजमान येवन जागो आकासून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमान जागो घेजय पडटलो. देखून तुका जेवणाक आपयल्या थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवल तुका आपोवन दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवां सांगाता बसलेल्या सर ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाक स वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाक स कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांक तो सांगी लागलो, तूं कोणायकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं, भावांक जावं, तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयलेले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजे ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तवल तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवानपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. देवाचें उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सादारण 200 वर्सां पयलें इटलीच्या नेपल्स म्हणल्या कडेन एक चेडूं भुरगें आशिल्लें, हायस्कुलान शिकतालें. त्या भुरग्याचें नांव फोर्तुना अग्रेल्ली.
भारी हुशार, शिकपांत हुशार, खेळांत हुशार, कामांत आनीकय हुशार. पूण एक दीस ह्या भुरग्याक असली मारेकार पिडा आयली की हे भुरगें मांद्रेर न्हिदले कडेच आसलें. हालोंक जायना, उठोंक जायना, सोलोंक जायना. दाक्तेर आयले, परिक्षा केली आनी म्हणाले ही एक भयंकर पिडा ह्या भुरग्याक आयल्या, ह्या पिडेक वखद ना. आनी कडे म्हणसर हें भुरगें मांद्रेरच लोळोवन आसतलें. दाक्तेर फाटी गेले आनी त्या वेळा हें भुरगें ताच्या आवय बापाय लागीं म्हणटा, मम्मी डॅडी हे दाक्तेर काल म्हणटात म्हज्या पिडेक वखद ना म्हणून. आमकां सायबीण जावन आसा म्हजी दाक्तेर ना. देवीक वयस जेजू कडेन इसारन मोरी माय म्हाका बरी भलायकी दितेली. तेर्स जावन आसा म्हजें वखद. आमी तेर्स म्हणया. आमच्या घरांत तेर्स नासतना कितलेशे दीस जाले. तेर्स म्हणया आनी मोरी माय म्हाका बरी भलायकी दिता की ना म्हणलें पळया. ह्या भुरग्याचो भावार्थ पळोवन त्या घरांत बंद पडलो तेर्स परतून प्रारंभ जालो. एका दिसा एक तेर्स, 52 तेर्स जाताना म्हळ्यार 1884 इस्वेंत फेब्रुवारीच्या 12 तारखेर बाळोक जेजूक काणवून मोरी माय त्या भुरग्याच्या रुमांत दिश्टीक पडली आनी म्हणा लागली, भुरग्या हांव रोजार माय, तुवें तेर्स म्हणून म्हाका आपयलाय, हांव तुका गूण करता म्हणाली. आनी मोरयेन त्या भुरग्याक आपडलें. तक्षण तें भुरगें गूण जालें, उठलें, धांवलें. पळया मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ह्या तेर्सा मुखांतर जाल्लें केदें व्हडलें एक अजाप. पवित्र सभेच्या चरित्रांत एक न्हय, दोन न्हय, तेर्सा मुखांतर हजार अजापां जाल्यांत. आनी ह्या तेर्साक साक्ष जावन उलोवंक आज हांव तुमच्या मुखार येवन रावलां. मोरी जेजू आमचे कडेन कशें आयलो? पावस येतना वयर तर सिकल गळलो गे जेजू? न्हय. ह्या कडपां फुटोवन बैकम जावन वयर आयिल्लो गे? न्हय. जेजू आमचे कडेन आयिल्लो मोरये माये मुखांतर. आनी जेजूची खुशी जावन आसा आमी त्याच मोरये मुखांतर सरकार जेजू कडेन येवन पावा जाय म्हणून. देखून कुर्सार मरतना जेजून ताच्या आवयक आमची आवय करून दिली. तर मोरयेचो हात धरन, तिचो मोग करन, तुजें भक्तीपण आदारन आमी सरकार जेजू कडेन वचून पावोंक आसा. मोरी सवार कडेन दिश्टीक पडली. फातिमा, लुड्स, ग्वादेलोप आनी इतर जाग्यांनी. पूण खंयसर दिश्टीक पडल्यारी तिचो संदेश एकच, पाताक सोडा, बरी जिणी जियेया, मागणें करा, प्रत्येक तरान तेर्स म्हणा. आनी तेर्स म्हळ्यार देवाची आशिर्वादां हांव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर घालतली. एका भाग्यवंतान लिस्ट केल्या, पट्टी केल्या. तेर्स म्हळ्यार देवाची 77 आशिर्वाद आमकां मेळटात खंय. ती सकट आशिर्वादां हांवें सांगूंक सुरू केली जाल्यार आसा न्ही, हो म्हयनो आखेर जालो जाल्यार म्हजो शर्मा आखेर जायचो ना, तितलीं आसात. त्या देखून ही सकट आशिर्वादां न्हय जाल्यार तेर्साची मुख्य 10 आशिर्वादां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक पयलें, नंबर 1, तेर्स म्हणल्यार आमचो भावार्थ घट जाता. भावार्थ सादारण 250 वर्सां पयलें एकलो राय आसलो टिप्पू सुलतान, तुमी आयकलां. ताणें आमच्यो इशेल्यो खोडयाळच्यो सबार इगर्ज्यो पुरा नाश करून उडयल्ल्यो. पाद्रवांक पुरा धांवडायिल्लें, क्रिस्तांवांक कश्टिल्लें. सादारण 85,000 क्रिस्तांवांक ताणें श्रीरंगपटना व्हरून कश्टिल्लें, पिचार करून दवरलें 20 वर्सां म्हणसर. आनी त्या 20 वर्सांनी इगर्ज्यो बंद, पाद्राबनांत, मिसानांत, सक्रामेंतनांत. त्या दळ आमच्या मलगड्यांनी भावार्थ कसो सांबाळलो. तांच्या घरांनी सांगता मेळोन हातांत कोंत काणगोन भक्तीपणान तांणी तेर्स मेळो आनी ताचो भावार्थ तांणी सांबाळलो. जर आज आमी क्रिस्तांव, आमचो भावार्थ आनीक घट्ट आसा, आज आमी इगर्जेक येवन पावले जाल्यार हाका एकच एक कारण, आमच्या मलगड्यांचो भावार्थ आनी तो भावार्थ सांबाळिल्लो तेर्स. ताणी तेर्स म्हणून आमकां भावार्थ दिला. आमकां मेळिल्लो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक आमी दी जाय की नाका, दी जाय. त्या देखून आमच्या घरांनी तेर्स म्हणया
आमचो बावडतो जीव न्हू तसो बावडतो आमच्या भुरग्यांक दिवया. दुसरें नंबर 2, तेर्स म्हणल्यार ह्या संवसारांत सकड झगडी आखेर जातली आनी शांती स्थापीत जातली म्हणून मोरयेनस सबारपटी म्हणा. फॉर एग्जाम्पल मोरी 108 वर्सां पयलें फातिमांत तेका भुरग्यांक दिश्टीक पडल्या वेळार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पयलें महायुध्द जावन आसलें. त्या वेळार मोरी तेका भुरग्यांक म्हणटा तेर्स म्हणा आनी हांव शांती दितेली. पयल्या आनी दुसऱ्या महायुध्दा वेळार लोकांनी तेर्स म्हणो शांती विगिन्स मेळ्ळी, झगडें रावलें. पूण आतां पळया तिसऱ्या महायुध्दाची काळी मोड आमकां हरये कडेन दिसून येतात. आनी चायनीज, अमेरिकन, रशियन, ब्रिटीश फोर्सेस ती मरे रेडी रावल्यांत तांचे न्यूक्लियर वेपन्स आनी इलेक्ट्रॉनीक मिसायल्स काणकोन. खंयच्या घडये झगडें सुरू जाता, खंयसर बॉम्ब पडटा, केदाळ आमचो मांडो फुट्टा, केदाळ संवसार आमचो आखेर जाता आमकां कळीत ना. पूण आमी कांय भिवूंचे नाका. आमचे कडेन तेर्स आसा, तेर्स मोरयेन दिल्लो तेर्स. त्या तेर्साची हर एक नामान मरी तांच्या न्यूक्लियर बॉम्बाचे चड बळ अदीक त्या देखून तेर्स म्हणया आनी ह्या संवसारांत आमी शांतीचे दूत जावया. नंबर 3, तेर्स म्हणल्यार आमी पथकातून पयस वेता, आमचें जिवीत पवित्र जाता. पळया आमी क्रिस्ताचे सोल्जर. एका सोल्जराचें काम कितें? दुस्मनाक लागाड काडचें. आमचो दुस्मान कोण? क्रिस्तांवाचो दुस्मान कोण? शेजारी गी, मनीस गी? न्हय. आमचो दुस्मान जावन आसा पाताक आनी पातकाचो बापूय सैतान. त्या सैतानाक लागाड काडूंक बॉम्ब घाल्यार जायना, गुळो घाल्यार जायना, तालवारीन जायना. त्या सैतानाक नाश करचे जाल्यार एकच एक हातेर मागणें, तेर्स. आनी त्या देखून आमच्या कुटुंबांनी आमी तेर्स म्हणया. सैतानाक आमच्या जिवितांतून पयस धांवडवया, पातकातून मुक्त जोडया, आमचें जिवीत पवित्र करया आनी सर्गेच्या वाट्यार मुखार या. नंबर 4, तेर्स म्हणल्यान आमकां बरी भलायकी मेळटा. बरी भलायकी. हांव म्हजेच जिविताची एक साक्ष दिता. पळया हो म्हजो हात, हो म्हजो नीज हात न्हय, हो म्हजो प्लास्टिकाचो हात, प्लास्टिकाचो आर्टिफिशियल हँड. म्हाका एक हात ना. वडोल पत्रावार म्हळें काल जालें सादारण 20 वर्सां पयलें, 20 वर्सां म्हळ्यार 2005 इसवी ऑगस्ट 30 आनी आज ऑगस्ट 30 म्हळ्यार बरती 20 वर्सां पयलें म्हाका एक ट्रेन एक्सिडेंट जालें. आनी त्या ट्रेन एक्सिडेंटान म्हजो हात कुडके जावन गेलो. त्याच एक्सिडेंटान जाल्यार म्हज्या उजव्या हाताची 2 बोटां अर्दे गरी कुडके जावन गेली. म्हजे 7 रिब्स 7 बऱ्यो कुडके जावन लंग्स भितर रिगून व्हडले व्हडले बुराक जाल्यात. म्हाका सारकें उस्वास काडूंक जायना. म्हज्या पांयाक मस्तो मार जाला. एकाच पांयाक डॉक्टरान 14 ऑपरेशन्स केल्यांत. म्हज्या आंगांतली 32 हाडां फुटोन गेल्यांत. डॉक्टरान फायबर्स आनी प्लास्टीक हाडां बरा दवरल्यांत. आतां हांव 86% अंगविकला, 86% डिसेबल. हॉस्पिटलांत हांव आसल्या वेळार डॉक्टर म्हाका पळोवंक आयलो आनी म्हणा लागलो हाची हाडां पुरा पेटो जाल्यात, रागात बरा गेला, कूड बरा बेसा जाल्या, वो वंसाना 2 दिसां भितर मरता म्हणून दाक्तरान म्हणलें. दाक्तरान सांगून 20 वर्सां जालीं हांव आनीक मरूं ना. हाका कारण तेर्स, कारण तेर्स. म्हज्या खातीर कितल्या जाणांनी तेर्स भेटयलो आनी त्या तेर्साचो परिणाम जावन आज म्हाका इतली बरी भलायकी मेळ्ळ्या की पयल्याच्या चड उर्बेन देवा खातीर आनी लोकां खातीर हांव काम करनासा. त्या तेर्सा मुखांतर केदे व्हडल्यो पिडा गूण जाल्यात ह्या संवसारांत. एड्स, कॅन्सर, ट्युमर, पॅरालिसीस, इवन ब्लायंडनेस. तर तुजी आनी म्हजी ल्हान ल्हान पिडा गूण जायना, खंडीत गूण जाता. आनी त्या देखून आमी तेर्स म्हणया आनी मोरया हेतून आमी बरी भलायकी जोड काडगोवया. नंबर 5, तेर्स म्हणल्यान ह्या संवसारांत कश्टांच्या हर एका मनशाक आमी कुमो करयेत. पळय शेजारी कश्ट जाता जाल्यार ताका हाताचे कुमोक, पयशांचे कुमोक दिवयेत. पूण सगळ्या संवसारांत लोक कश्ट जाता. वारें, वादळ, आवरू, पावस, सुनामी, भुंयकांप, बॉम्ब ब्लास्ट, मारीची पिडा, 1 गी 2 गी. तर ह्या सकड लोकांक तुवें कुमो करयेत गी, जाता गी? जाता. तेर्सा मुखांतर तुजो तेर्स कश्ट जातल्या लोकां खातीर भेटय आनी तुज्या नांवान मोरी मागीर तांकां कुमो करतली. नंबर 6, तेर्स म्हणल्यार आमी बायबल देवाच्या उतराच्या लागीं येता. आमी तेर्स म्हणटा आसतना 20 मिस्तेर नियाळटा.
सादारण संतोषाचे, उजवाडाचे, दुखीचे, आनंदाचे 5-5-5 म्हणून ओट्टूक 20 मिस्तेर. आणि आता हे मिस्तेर खंयचे काडले? काणये बुकांतले गी? नाही, बायबलांतले. आमी तेर्स म्हणटाना म्हणची मुख्य मागणी आमच्या बाबा नामान मरये ही खंयच्यान काडली? भुरग्यांच्या टेक्स्ट बुकांतली गी? नाही, बायबलांतली. तर तेर्स म्हणटाना आमी बायबलाचे मागणे करता, बायबल असो नियाळ करता आनी देवाच्या उतराच्या लागीं येता. त्या देखून आमी तेर्स म्हणया आनी मोरी माय त्या देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक आमकां आदार दितेली. कित्याक म्हळ्यार मोरी जावन आसा देवाच्या शब्दाची माता. नंबर 7, तेर्स म्हणल्यान मिसांत सक्रिय रितीन पात्र घेवंक आनी क्रिस्त प्रसाद योग्य रितीन सेवंक तीच मोरी माय आमकां आदार दिता. कित्याक म्हळ्यार मोरी माय जावन आसा येवकरिस्तीक स्त्री. तिका कित्याक येवकरिस्तीक स्त्री म्हणटात? जेजून येवकरिस्ताचो सॅक्रिफायस घडलो निमाण्या ब्रेस्तारा. उंडो आनी वायन घेवन म्हणा लागलो, ही म्हजी कूड तुमच्या खातीर मोडची, हे म्हजे रगत तुमच्या खातीर वारायल्लें. पूण जेजून निस्तरान आपणाची कूड मोडुल्ली आनी रगत वारायल्लें दुसऱ्या दिसा निमाण्या शुक्रारा कुर्सार. आनी त्या कुर्सा मुळांत मोरी माय उबी रावल्ली त्या सॅक्रिफायसाक साक्ष जावन. आनी त्याच कुर्सा मुळांत मोरी माय आमची सर्गींची आवय जाल्ली. संवसाराची आवय आमकां संवसाराचो उंडो दिता, सर्गींची आवय आमकां सर्गींच्या उंड्या कडेन व्हरून पावयता. आनी त्या देखून जर तर भुरगेचे भक्तीपण आसा जाल्यार तो सर्गींचो उंडो योग्यपणी सेवंक आनी तंतू आसल्या जेजू क्रिस्ता बरी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तीच मोरी माय आमकां आदार आनी कृपा दितेली. नंबर 8, तेर्स म्हणल्यान आमच्या जिवितांत आसले सगळ समस्ये परिहार जातले. हें कोणें म्हणलें? लुसीन म्हणलें. लुसी कोण? मोरी फातिमान त्या भुरग्यांक दिश्टीक पडले न्हय. तांतू एक भुरगें लुसी व्हड जालें. सिस्टर लुसी ती तवळ म्हणटाली, देर इज नथींग इम्पॉसिबल फॉर द रोजरी. म्हळ्यार तेर्साक असाध्य म्हणलें कांयच ना. तुज्या जिवितांत कितेंय समस्या आसात गी, कितलेशा तेंपात समस्या काडून तूं बसलाय गी, तेर्स म्हणूंक प्रारंभ कर आनी मोरी मागीर तुजे सगळ समस्ये परिहार करन दितेले गी नागे म्हणलें पळय. कालवारी दोंगरार जेजू क्रूस वयता आसतना मोरी धांवली जेजूक आदार दिवंक. कित्याक जेजू तिचो पूत आनी आमी कोण? आमी मोरयेची भुरगीं. त्या देखून आमच्या जिविताचो क्रूस आमी वयता आसतना आमच्या पिडे शिडेंत मोरी मागीर आमचे कडेन धांवून येतेली. आमी मोरयेची भुरगीं, मोरी आमकांय आदार दितेली. मोरी एलिझाबेथीच्या घरा गेली, तिच्या घरा रावली, तिका आदार दिलो. आमी तेर्स म्हणो जाल्यार मोरी आमच्याय घरा येतेली, मोरी आमच्या घरा रावतेली, आमकां आदार दितेली. काना शहरांत वायन उणें पडलो. मोरयेन जेजू कडेन सांगून बर्तिकन दिलो. आमच्या घरा कितें उणें पडलां? मोग, शांती, समाधान, बोगसाणें, भलायकी. तेर्स म्हणया आनी मोरी माय आमच्या घरांत कितें उणें पडलां तें पुरा बर्तिकन दितेली. आनी काना शहराचे आजाब तेर्सा मुखांतर आमच्या घरा जातेलें. नंबर 9, तेर्स म्हणल्यान आमच्या घरांत एकवट येतलो. एक सांगणी आसा. खंयचें कुटाम सांगता मागता, सांगता तेर्स म्हणटा, तें कुटाम सांगता बाळटा. आजकाल आमच्या घरांत पळया मोग, शांती, समाधान, बोगसाणें हें पुरा उणें जालां. ताच्या बदलाक राग, हागे, जिद्द, मोसोर, लढाई हें पुरा सडलां. हाका कारण कितें? हाका कारण तितलेंच आमच्या घरांत तेर्स उणो जाला. काजार जाल्लीं आमचीं भुरगीं, काजार जावन 1 वर्सा भितर सेपरेशन, डायवोर्स, विवाह विच्छेदन. कारण कितें? आमच्या कुटुंबांनी तेर्स ना. आजकाल आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी उणी जाल्यांत. पाद्रबांनी सिस्टर जावंक आमची भुरगीं आजकाल वसानांत. हाका कारण कितें? आमच्या घरांत तेर्स मागणें उणें जालां. आमी सगळीं आमच्या घरांनी भक्तीपणान तेर्स म्हणया. भाग्यवान कुटुंबाची वडील मोरी माय तिच्या कुटुंबा बरी आमचें कुटुंब आमी भाग्यवान करतली. आनी आमच्या कुटुंबांत मोग, शांती, समाधान, एकवट, देव आपोवणी ही पुरा फुलतेली. नंबर 10, लास्ट वन बट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेर्स म्हणल्यान आमकां बरें मोर्न
आनी सर्गीचें सूख मेळटलें बरें मोर्न पळया आमी तेच वेळार म्हणचें मुख्य मागणें नामान मोरयेक तांतू आमी अकरेक म्हणटा हांव आमा पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या मोर्नाच्या वेळार जर तर मोरये माये कडेन आमी इतले पटी मागता मोर्नाच्या वेळार आमचे खातीर विनंती कर म्हणून तर खोटें मोर्न पातकी मोर्न चिंतिनातलें आकस्मीक मोर्न आमकां मेळात गी बिलकूल ना सुटावें कुमसार जावन कुमगार खाणगोन मोरयेच्या उस्क्यार मोरचें पवित्र मोर्न आमकां हर एकल्यांक फावो जातलें तेर्साक इंग्लिशांत रोजरी म्हणटात रोजरी म्हळ्यार गुलोबान सो जेलो म्हणून अर्थ आमी तेर्स म्हणटाना मोरयेक गुलोब दिता आमी मोरयेक दिले गुलोब ती खाण उडयना सांबाळन दवरतली आनी आमी मोरतना सर्गींच्या वाटेर हे गुलोब घालन मोरी माय आमकां सर्गाक स्वागत दितली कित्याक मोरी माय जावन आसा मोरतेल्यांचो बरवसो आनी सर्गींचो दारवाटो तर तेर्स म्हणया बरें जिवीत बरें मोर्न आनी सर्गींचें सूख जोडया भाव भयणीनो तेर्साची 10 मुख्य आशिर्वादां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरली आनी कालें उरलें सांगूंक आनी कालें उरलें आनी उरलो तेर्स आज तावन फाल्यां तावन न्हय आज तावन आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत ती तेर्स आसा जंय तुमी तेर्स म्हणटात की शाबास आज न्हय जाल्यार फाल्यां खंडीत जावन देवाची आशिर्वादां मोरये माये मुखार तुमचेर देंवतली पूण जर तर आमच्या कुटुंबांत तेर्स ना तशें जावचें नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक मोतीक शांती समाधान जाय कुडीक बरी भलायकी जाय आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार जाय शिकोवंक तांच्या मोतीक उजवाड जाय हें पुरा जाय जाल्यार आमच्या घरांत तेर्स जाय आखेर करच्या पयलें 1-2 उतरां तेर्स म्हणची रीत 4 ल्हान ल्हान संगती आसात पयली संगत आमी दिसपडतो तेर्स म्हणा जाय अप्रूपचो न्हय हप्त्याक एक पुटी म्हयन्याक एक पुटी न्हय हर एक दीस तेर्स आमच्या घरांत TV प्रोग्राम आसूं दी सेरी येवं दीत वारें वादळ येवन घरचें पाकें जालें जाल्यार उबोवन वचूं दी तेर्स सुकय नाकात हर एक दीस तेर्स दुसरें सगळो तेर्स वय थोड्यांच्या घरा आसा काल एक आंबोरी पुरो रे काल एक कण पुरो रे न्हय सगळो तेर्स आंबोरी पांचकण लदीन कांतार जाता जाल्यार एक देवाचें उतार वाशया मागणें म्हणा भार्या परबाय तिसरें भक्तीपणान तेर्स म्हणा जाय कालें कालें मोत राटावळी चिंतून तेर्स म्हणचें न्हय हेणें पळोवन तेणें पळोवन न्हिदून रोडून मोरून कुरवून करपून तेर्स म्हणचो न्हय हाच जण भक्तीपणान तेर्स म्हणा जाय आनी निमाणें चवथें तेर्स म्हणटाना घरच्या सकडांनी सांगाता मेळोवन तेर्स म्हणा जाय हांवें थोड्या कुटुंबांनी पळयलां तेर्स म्हणटाना अर्द्या रावय उठली सीदा रातच्या कुटाक गेली मासली भाजूंक म्हळ्यार मागीर जेवंक आसा न्ही आवय उठ्ठाना बापूय काल्याक बसता तोय उठलो कांदेर एक तुवालो घालून तो नाणये गेलो न्हावंक इल्ल्या वेळान बापूय उठलो कलिंगेक बॅग काकेक मारून तो राती 8 वरां खंयच्या एक अंगडी गेलो तरणाटे उठले मोबायल काणकोन भायर उलोवंक गेले आनी भुरगीं उठलीं आमकां फाल्यां तो परिक्षा म्हणाली आनी वासूंक ताच्या रुमाक गेली कोणें तेर्स म्हणचें काली आबान आनी ओडली बायन बसून तेर्स म्हणचो न्हय घरच्या सकडांनी सांगाता मेळोवन तेर्स म्हणा जाय इतलें केल्यार पुरो तूं आनी हांव आमी सकडी तेर्साची सांत सांतीण जातली हांव आनी देवाचे आशिर्वादां मोरये माये मुखांतर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या संवसाराचेर देंवतली आमेन आमच्या भावार्थाची उसारणी करया एकाच देवाक सत मानता सर्पेदार बाप तो सर्गानी प्रितमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सोम्यान जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलो स्फूर्तो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमकां मनशां पसत आनी आमचे सुगणे पसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकां कार्याची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंच काल ताका गुस्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो स्वर्गांत चडलो आनी बापाच्या उज्यार बसला जिवांची आनी मेल्यांची मुजरी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राज्याक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता तावन एक जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आनी महिमा फावो
प्रवाद्यावयतो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतारी स्थापलेले देवसभेक सत मानता पातक्यांच्या बक्षण एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणात आनी सृश्टीच्या जिवितात विश्वासून रावता आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, आतां आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आमी उबारया. सर्गींच्या बापा, पयस सभा सोलोन वरच्या सर गवळ्यांचेर धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल आनी तांणी करचो मिसांव वावर फलादी कर म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो उद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे ताब्यान दिल्ले पडजेक फावती बद्रती दिवंक तांकां बरें मोण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगतीच्या सर पिडेस्त आनी प्रायस्त भावा भयणीक तूं सांबाळ. तांणी भक्तचे एकसरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सांद्याची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभसो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवजनांक आनी भुरग्यांक तुजे कृपेन बर आनी तुज्या पुता जेजूची सुवार्ता प्रसार करूंक जायती देव आपणी आमच्या फिरगतींत उपजय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आफ्रिकाचे सामे दियेसीजींत आनी मिसांव गांवांनी सेवा दिवच्या आमच्या याजक आनी धार्मीक भावा भयणी तूं बेसांव आनी बर तांची सदांच जतन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आम्हा सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. एवकारिस्ताच्या बळान फिरगस कुटुंबांत माया मोग एकवट रास करून दी आनी दिसान दीस वाडोवन दी. खालतेपणान आमचो दिसपडतो कुटुंबाच्या जबाबदारेचो कुरीस मोगान स्विकार करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमची मागणी स्वीकार कर. आमच्या कुटुंबांत मरयेचो मोग आनी तेर्साचें भक्तीपण सडय आनी तुजी आशिर्वादा मरये माये मुखांतर आमचेर वोत. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. पांचंको 104. काणगे पापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. कालते दुखेस काळीस सोम्या मेस्वाताय पत्क्यान बचाव जावच्याक तूं अपेक्षिताय. मोगान त्यागांची येवंक आदार तूं सोदी. संवसारान तुका साक्षांत तुजी कृपा दी. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा,
सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मोरयेतावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारा सो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओ सगी तुका जय जय ओ सगी तुका जय जय बापा कोरोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावर तसो गोड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या मात समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या भगयन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सदोरण मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक बाबो कर आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता हांव कामुरये देवाचे माय सांगाता बगेवन झुजय ती सोबती बगेवन दमदुतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज कायम, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारण पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर फातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी थंयसून तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सगळ्या आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान बरून सोम्या काळजांत येताय, तुकाच म्हाका देवन जिणी नंदन करताय. म्हज्या मोगान बरून सोम्या काळजांत येताय, तुकाच म्हाका देवन जिणी नंदन करताय. स्वागत मोकाळ सोम्या काळजांत ये म्हूण म्हाका, तुकाच म्हाका दिवन तुजे दयेक जाता. स्वागत मोकाळ सोम्या काळजांत ये म्हूण म्हाका, म्हाका तुका दिवन तुजे दयेक जाता. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय. मोग वाडूंक दिले ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थेर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणींची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत्वेन ती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत्वेन ती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत्वेन ती कर. सांजुता देवाक मागणे. या संवसारी जेचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्यांक आमचे सवेन तूं मेळ. जेजो सोडवंदर असो मोवाळ मोग तूं साना जाल्लोय
ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीकशे कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी बरो आमकां कितें मागूंक आसा त्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या सगळ्या कुटुंबां खातीर, गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर, आमच्या भुरग्या बाळां खातीर, युवसानां खातीर, मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक विसरलां तांचे खातीर, तांच्या तेसांवा खातीर मागया. ह्या पवित्र थळा घेवच्या सकड भक्तीकां खातीर आमी मागया. विविध रितींनी दान दिवच्या, बरें मन दाखोवच्या, सेवा दिवच्या हर एक बऱ्या मनाच्या मनशांक गांवांत तशें परगांवांत आसात आमचे दानी हर एकल्या खातीर, हर एका कुटुंबा खातीर, तांच्या बिझनसाचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या जिविताचेर देवाच्या आशिर्वादान सांजूद उतात देव मरे बात आमी मागून घेवया. आमची वैयक्तीक मागणी, आमचे एकच दूख समस्ये सगळे सांजूतात देव मरे बात सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोवंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्ल्यान बरोवस दिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर. हांवें वडापातेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको. तो तुमकां मैपासांनी काकुळतीन वागो. दुलो भयन तो तुमचेर आपली नजर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी. आमेन. देवाचो एकलो सपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे संगत आसा. तो आमचे सेवे रावूं, तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं, तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमचें रक्षण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे ते आसचें सर्व वायट भस्मन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून आज क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पांसंको 224. सुमया तुझो संदेश घेऊन कलतेपणी आम्ही चलताव मुखार. तुझेर सुमया सदा पातयेवन जिविताचे वाट पुढे सरता. तुझी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती करता. गीता संगीतान वियोलविल्यान सर्वेश्वरा तुका वाकणटा. तुझी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती करता. गीता संगीतान वियोलविल्यान सर्वेश्वरा तुका वाकणटा. मोकाळ पुत्रा सवे अंकवार मेरे आशीर्वाद आमकां. भगिनी कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन.